बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. बागियोंत फ्रांसीस शावेराचे दोबाचीक पोरबेक आमची ओत्मीक तयारी आमी सुरवात दिता. ह्या तयारेच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा देवाच्या हातांत जिविताचें अर्पण करून कुटुंबांत भावार्थ जागोवया. आमचो देव सृश्टीचो आनी मनशाचो रचणार. खेरीत जानवायेन आनी विचित्र मांदावळीन देवान संवसार रचलो आनी रचनेची तेंगशी कशी मनशाक दादलो आनी बायल रचली. मनशाक देवान कुटुंब घडोवंक खेरीत आपोवणें दिलें. लग्नीक जिविताच्या एकवटा वरवीं मनशान भुरग्यांचें देणें देवाच्या हातांतल्यान स्विकारून तें मोगान वाडोवंक भार घेवंक जाय. कुटुंबांत घोव बायलेन एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मांडून घेवंक, रेस्पेत मान दिवंक आनी मोगा एकचारान जियेवंक अशें आपल्या कुटुंबाचें जिवीत देवाक अर्पूण आनी मागण्यांतल्यान देवा सवेन जोडलोलो एकवट घोट करूंक जियेवंक जाय. असलें देणें आमच्या गोंयच्या कुटुंबांक फावो जावंक हे मिसा बेटेन मागुया. भयणी भावानो, आमचे जिवीत जावन आसा देवाचे एक व्हड दान. तुजे म्हज्या जिवितांतल्यान आमी खेरीत भाशेन देवाक वाखाणूंक आनी दिन वाचूंक शिकूंक जाय. आनी जो विशय आमी आयज घेतला देवाच्या हातांत जिवीत व्हरपून भावार्थान वाडोवया. साबार फावटी आमी चुकता आनी चुकल्या जायत. देवाचेर आनी एकामेकाचेर ओकमान केला आनी जिविताच्योय आमी उब गेल्या. त्या पासत घालतिकायेन थोड्यो घडयो ओगीच रावन जिविताक आमी कितलें म्हत्व दिलां, जिवीत कितलें गरजेचें तें पळयलां हाचे विशीं थोड्यो घडयो ओगीच रावन नियाळ करुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो बोबड अपराध. ह्या पासत बायगती सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुतान आनी भोगतान आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. तुका जाय तें देवा लागीं माग. सान फ्रांसीस साहेबाचे विनवणेन तुजे मागणे, तुजे दिनवासनी, तुजे गरजो जेजूचे वरवीं देवा लागीं घाल. थोड्यो घडयो ओगीच रावन माग.
मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करता ते आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणान. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हाका जिवाक दर्शनान सियोन पर्वत दिश्टी पडलो आनी ताचेर उबो आसलो एक मेंढरो. ताचे बरोबर 144,000 लोक आसलो आनी ताच्या कपलार ताचें नांव आनी ताच्या बापायचें नांव बरयलेलें आसलें. आनी स्वर्गार सावन हांवें एक ताळो आयकलो. ताचो आवाज सोमदिराच्या गणगणे वरी खोडेगांठ गडगड्याच्या गणगणा सारको. आनी तशेंच हांवें ताळो आयकलो तो किनाऱ्यो वाजयतल्यांच्या नादा परी आसलो. सिंहासनां आनी 4 जिव्या रोसनां आनी जाणट्या मुखार हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतली सोडून घेतल्यान त्या 144,000 मनशां भायर तें गीत कोणाच्यानूच शिकोवंक जायनासलें. जूंय मेंढरो वेता थंय ताचे फाटल्यान तीं वेतात. देवाक आनी मेंढऱ्याक प्रथम फळ कशें मनशां मदलीं तांकां सोडून घेतल्यान तांणी केन्नाच फोट मारूंक ना. तीं चुकी विणे. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक खास येतात. सगलीं म्हणुया. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुख पळोवंक खास येतात. सर्वेस्पराच्या अधीन आसात प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर स्थिर करून दवरल्या. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक खास येतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सुपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्या मनशाक. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक खास येतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मुख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Jesus,
सर्वेस्पूर तुमची सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धरून पेटेन आपले दान देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून सुत्रायेन पळयोवन आनी कोण एकली गरीब विधवेकूय 2 सुपुल्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हळें, एक गरीब विधवेन सगळ्यां परस अदीक घाले म्हूण हांव तुमकां खरें सांगतां. तर आनी समेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण इणे आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेळ जाय आसलें तें घालें. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबानो, हांव एके फिरगोशींत वावूरता आसतना एका दिसाक एक जोडें आपल्या काजाराच्या रूप ह्या उत्सव मनयताले, सिल्वर जुबली. आनी सिल्वर जुबली मनयले उपरांत ते जोड्याक पयले 4 वाडलेले भुरगे आसले. व्हडले भुरग्याक तरी 26 ते 27 वर्सां, लिमाणे भुरग्याक तरी 16 ते 17 वर्सां, आनी 4य जाण चेडे आसले. आतां ताणें सिल्वर जुबली मनयली, व्हडा गणगणान समारंभ केलो आनी गांवकार घालपाक परतून गेलो. आनी बायल सुमार 1.5 म्हयन्यान म्हाजे सरशी येयली आनी ती अशें म्हणटा, फादर, आमचे लागीं एक चूक घडली. वी हॅव कमिटेड अ मिस्टेक. हांवें म्हणलें, ही चूक कसली? फादर, हांव गोरबे दिसतालें. एके वाटेन ती आपल्या घरकाराक आनी आपल्या धाकट्या पुताक खुशाल करूंक सोदताली, कित्याक धाकटो पूत म्हणटालो, मामी, तूं जाली 45, तुजें हांक्यांत आसतलें भुरगें केदें, आनी हांव 17 वर्सांचो. म्हाका कॉलेजींतले भुरगे म्हणटले कितें? तूं कितें नखरे करूंक आयल्या? पूण फादर,